नमस्कार. डिबेटच्या या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रधानमंत्री येवन गेले पण तांणी एक मॅरियट्साक प्रोफेशनल्सा बरोबर खासा बसका घेतली. तातूंत भितर इंडस्ट्रियलिस्ट आशिल्ले, मायनर्स आशिल्ले, दोतोर आशिल्ले, म्हाका दोतोर खूब आशिल्ले. सो कितें जालें ह्या बसके भितर, जंय मिडिया अलावड नाशिल्ली, कोणूच अलावड नाशिल्लो, आनी त्या बसके भितर तरी कितें निश्चित डायरेक्शन गोंया खातीर मेळ्ळां काय कितें हाजेर आमी भासाभास करतले. 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर. तातूंतले 2 जाण त्या दीस मॅरियट्सा भितर आशिल्ले, एक पत्रकार आसात. पयले आहा म्हजे बरोबर आमदार युवा फुडारी रोहनबाब खंवटे, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर दोतोर आनी तांकां भाजपाचे लागींचे म्हणून वळखतात ते दोतोर शेखर साळकार, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू बाब नायक. रोहन, सुरवात तुजे वयल्यान करता. एक तूं फक्त आमदारय न्ही, यू आर लुक्ड एट एज अ यंग लिडर, इंडस्ट्रियलिस्ट. तुका कितें वायब्स मेळ्ळ्यो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान? कितें पॉझिटिव्ह वायब्स मेळ्ळ्यो, डायरेक्शन मेळ्ळें, कितें मेळ्ळें? ना, त्या दिसा बेसिकली इट वॉज मोर ऑफ अ इंटरेक्टिव्ह मीट कशी. We didn't have much of any promises being made. Basically, he just reiterated his statement, what he had done in his parliament speech. A part of it was spoken over there, ki his vision for India. And 15 days down, within 15 days, we also shouldn't expect he will announce everything. But we had certain expectations coming down the line, which didn't come as far as Goa is concerned. But overall, his vision for India was which was shared with the people. खंयची अशी एक्सपेक्टेशन्स दिसतात जी तुमी घेवन गेल्ले, जी आयकुपाक मेळ्ळी नात? आमच्या हातून पयलो म्हणल्यार मायनिंग. द मायनिंग अफेक्टेड पीपल विच आर देर, थाउजंड्स ऑफ देम आर ऑलरेडी देर इन द मायनिंग एरिया विच आर अफेक्टेड. लास्ट 2-2.5 वर्सां झगडटात. द रिप्रेझेंटेशन्स हॅव बीन डन टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. तेन्ना काँग्रेस आशिल्लो, आतां बीजेपी सरकार आयला. सो मायनिंग अफेक्टेड अर्लियर लॉट ऑफ पीपल सेड की एटलीस्ट 3,000 कोटी पॅकेज येवपा जाय गोंयांक. देन द अदर इशू, व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू टुडे, इज स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा. These 2 issues which we were wanting him to announce, other than the other issues which were supposed to be discussed, at least हे 2-3 issues येवंक जाय आशिल्ले. ते खंयचेच न येता. इंडिकेशन येवपा जाय आशिल्लें अशें दिसता. इंडिकेशन येवंक जाय आशिल्लें, बट देर वॉज ओनली अ पॉझिटिव्हिटी की मायनिंग सुरू करुया, वी विल मेक द मिनिस्टर्स वर्क टुवर्ड्स इट. बट देर वॉज नथिंग एज फार एज पॅकेज ऑर एनी अदर इश्यूज वर कन्सर्न. सो थंय कांयच प्रॉमिसीस आयले ना. तर म्हाका दिसता त्या भाशणा भितर प्रधानमंत्र्यान म्हळें बी की हांगा खूब जाण दोतोर आसात आनी जेन्ना दुयेंस जाता तेन्ना कुडू वखद दिवची पडटा. हाजी दोतोरा परस सगळ्यांत बरी जाण आनी कोणा आसची ना. दोतोरांनी हें कुडू वखद कशें घेतलां? म्हाका दिसता इट इज बेसिकली अ कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर. सेमाचो न्ही फॉर ही हॅज टू, म्हणजे मायन ओनर्स जे मातशे अशे फुडें फाटी जाले सगळे कलकल्ल्या, बाकीचे सगळे एक जनरल एक हे जाता की आमचे मायनीचे जालो ना, सगळी ओवरऑल इकॉनॉमी इज गोंयची मातशी प्रॉब्लेम जाला. सो दॅट of around 150 people जे जालें, it is not individually targeted one, but yes, एक confidence building measure की yes, prime minister knows your problem. ताणे मायनिंगाचेर आनी बाबान सांगलें एकूच सांगलें की he has not given a guarantee, but he said I know the issue. सी कशें आसा ती प्रायम मिनिस्टर तकलेन खंय तरी तो इशू आसप इम्पॉर्टंट. तो जर इशू जर तकलेनूच ना जाल्यार तो येवंक शकना ताका फायंडींग कितें तरी. सो ही नोज. ताणें सांगलें की आपल्याक खबर आसा आनी मे बी 15 days इज टू लेस अ टायम टू कम आउट विथ समथींग कॉन्क्रीट. फाल्यां आतां स्पेशल स्टेटस आनी मायनिंगाचो कितें तरी गोंयाक ताणें दिलें. इट हॅज गॉट अ लॉंग टर्म इफेक्ट. आतां तो ओपोजिशन लिडर ना न्ही, ही इज नॉट लायक जस्ट ही इज अ प्रायम मिनिस्टर. ताजे कितें शब्दाक आयज व्हॅल्यू आहा. म्हणजे वेन ही स्पीक्स समथींग इट शूड बी हॅपन जावपाक जाय, तो जावपाक जाय तेका, नाजाल्यार ताका मागीर क्रिटिसिजम फेस करचो पडटा. सो आय थिंक ही डीडंट हॅव टायम टू रियली पूट म्हणजे एक्झॅक्ट कितें दितलो गोंयांक. पण वॉट ही सेड इज इम्पॉर्टंट. गोवा इज स्पेशल टू मी, कळ्ळें न्ही. आनी एज मनोहरान पयर सुद्दां स्टेटमेंट केला तो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की वी वील गेट मोर दॅन वॉट वी एक्सपेक्ट. आतां कशें एक बिहार हाका स्टेट आहा, ताका कितें दितलो न्ही, ताका एक 100 कोटी 200 कोटी दिले जाल्यार ते तांकां कसपटा प्रमाणे. आमकां 1000 कोटी जर अशें मेळ्ळें न्ही, इट्स लायक आवर 30% ऑफ आवर बजेट. So that small amount, which is a peanut for a central government, can make a big difference for a small state. तुम्ही सॅटिस्फाईड आसात की एक डायरेक्शन मेळ्ळें अशें दिसता काय इट वॉज टू वेग कशें दिसता? The biggest plus point on his speech was the confidence building he has done in the bureaucracy. See, फाल्यां कशें आहा, फाल्यां सगळे शेवटी काम कोण करता? ब्युरोक्रेसी. That's what he said in the first 2 मिनटान ताणें सांगलें की what I have done in last 15 my achievement is only that I have built that confidence in the bureaucracy. That means तुम्ही कितें बरें काम जर करत, I am there behind, I am going to support you. फाल्यां ताजो जर सपोर्ट ना जाल्यार ब्युरोक्रेसी मागीर भितात ते हें करूं काय, हें करूं काय, हें करूं नाका, करूं नाका. सो यू आर फायंडींग इट एज अ रायट डायरेक्शन. आय फील दॅट ही हॅज गिवन अ डायरेक्शन. एज ही सेड, आय एग्री विथ हिम. ही हॅज नॉट गिवन समथींग कॉन्क्रीट हें करतलो म्हणून.
But he has given insight that yes, Goa is special to me and I will do whatever best possible. Over a period of time it will be done. ओके राजबाब, तुम्ही तर तिन्ही ह्यो गजाली पळयल्यात. म्हळ्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जीतले पळयला, कला अकादमीतले पळयला आणि होय आतां सारको मूड कळटा. दे आर इन ट्यून विथ इच अदर. तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? तुमकां दिसता की गोंय सरकाराक चड अपेक्षा आशिल्ली पूण 15 दिसां भितर ती दिवप आपल्या विजिटा भितर प्रधानमंत्र्याक शक्य नाशिल्लें? म्हाका दिसता अशें की गोंयांक मनोहर पर्रीकराक जें कितें जाय आनी मोदीक कितें जाय हाचे भितर एक प्रचंड व्हडली तफावत आसा. मनोहर पर्रीकर प्रचंड बदलला. मनोहर पर्रीकर एक IIT इंजिनियर, एक वस्तुनिश्ठ अभ्यास करून फुडें येवपी मनीस जो आज हजारांनी कोटीची डोल मागता सेंट्रल गव्हर्मेंट. म्हाका अजाप दिसता. हें एका अशिक्षीत फकत राजकारण करपाक राजकारणांत आयिल्ल्या मनशान जर मागिल्लें न्ही जाल्यार आमी समजून घेता येतलें. 3000 कोटी मागता तो, ह्यो सवलती मागता, स्पेशल स्टेटस, मागीर प्रचंड विसंगती. आनी तो हें सगळें हो प्रायम मिनिस्टर, कोण प्रायम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी. जाणें आपल्या 15 वर्साच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत एक वेगळे तरेची वाट, एक वेगळे तरेची अर्थवेवस्था निर्माण करपाचो प्रयत्न केला. तो असो डोल दिवपा खातीर फामाद नाच. ताणें ताजी सिस्टम कशी वर्किंग सिस्टम ताणें पळयल्या. तो अधिकाऱ्यांक खूब अधिकार दिता. ताणें प्रत्येक मिनिस्ट्रीन भितर आपल्याक जाय ते असिस्टंट घालपाक दिले नात. ताणें बरे अधिकारी थंय हाडल्यात. मंत्री जरी अकार्यक्षम जालो, जशें गोंयान भितर मंत्री अकार्यक्षम आसात, एकच पर्रीकार काम करता, अशा वेळार ताजे अधिकारी तांकां बरे दिवप, तांचे खातीर बरी वाट तयार करून दिवप, एक तांचे खातीर सुसंवादाची एक प्रक्रिया तयार करप, इंडस्ट्री खातीर जें जें कितें पळय जाय बरे मार्ग त्यो तयार करून दिवप. काल आतां इन्व्हेस्टमेंट धोरण हाडलां, पूण इन्व्हेस्टमेंट धोरणाक जें कितें मुळाव्यो गरजो जाय त्यो पर्रीकार तयार करना. म्हणटकीर पर्रीकाराक जें कितें जाय आनी मोदी जें पळय कितें सोदता ताजी एक प्रचंड तफावत ह्या ताज्या मोदीच्या भेटीन आमकां दिसती पडली. आनी मोदी तुम्ही कितें म्हणटा राजूबाब की जी एक कॉन्क्रीट कितें अनाउन्समेंट जावपा आशिल्ली, फॉर एक्झाम्पल साळकर बाबान म्हणटा तशें एक 200 कोटीची मायनींग पॅकेज जी BJPच्या सर्कलांतल्यानच भरपूर पावरफुली फ्लोट जाताली की अनाउन्स जातली म्हणून, ती सुद्दां जावपाक पावली ना बिकॉज दोगांचोय मायंडसेट वेगवेगळो आसा. सामको पर्रीकार फकत डोल दिवपाक सोदता. राजकारणा खातीर ह्या लोकांक पयशे घालप आनी तांकां खूश दवरप, ही पर्रीकाराची म्हाका मानसिकता दिसता. जे पर्रीकार 2.5 वर्सां पयलीं उलयतालो ऑपोजिशन लिडर म्हणून, ते आतां मुख्यमंत्री म्हणून तो उलयना. तांकां चडान चड पयशे दिवप, तांकां आपल्या हाडप आनी तांचो असंतोश पेल्यान काडप. तांकां जर ताणें कॉन्क्रीट कितें जर दिलें मायनींग सुरू करपा खातीर आनी पर्रीकारा कडेन ही कल्पकता आशिल्ली, ती तो कित्याक दाखयना? हो म्हाका सदांच व्हडलो प्रश्न दिसता. एक जो तांचो मुद्दो आहा की समहाव दीस गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू कन्वर्ट दीस स्टेट इंटू अ नॅनी स्टेट, की आमी आसात, आमी हें दितात, आमी तें दितात, आनीक एक फिस्कल डिसिप्लीन घालून त्या प्रमाणे एक अर्थवेवस्था, बळकट अर्थवेवस्था उबी करपाच्या दृश्टींतल्यान जो एक पर्रीकारा कडच्यान अपेक्षा आशिल्ली ती दिसना. आनी मोदीची ती अपेक्षा आसा त्या हें जी कॉन्क्रीट अनाउन्समेंट जावपाची जी गजाल आसा ती जावंक शकली ना. यू आर एन इकॉनॉमिस्ट ऑल्सो. तूं ह्या गजाली कडेन पळयता, दिसता की बोथ ऑफ देम आर ऑन 2 डिफरंट पेजीस? They are not on different pages. Maybe that 15 दीस is too short of a time. कितें जालां, पयलो म्हणल्यार लास्ट 2 वर्सां सेंट्रल काँग्रेस सरकार आशिल्लो, आतां BJP आयला. So when there was nothing happening as far as mining केन्ना बंद जालें? If we go back, we know how the state put their foot down, say mining बंद करा. Then Jayanti Natarajan came and said EC दिना, and all that ego clashes happened and mining बंद जालें. आतापर्यंत मायनिंग बंद. एक कडेन राजू बाबाच्या, if you go by him, मायनिंग आज लिगल मायनिंग स्टार्ट करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा हाजेर समज लक्ष घालें. By now, I think we can have some revenues coming in, some surplus revenues coming in. We may not have to depend on doles in the next 6 months. 200 कोटी, 500 कोटी जे आज आमी मागता, if mining resumes every year annual, म्हाका दिसता it was around 1,6-7,000 crores. IT आनी हे सगळे इन्कम टॅक्स आनी हे भरताले ते 6 ते 7,000 कोटी. This type of money which the state was paying, all this type of revenues come back. Legal mining start kara. We are for illegal, only legal mining. Illegal to कितें करतलो, action कितें करतलो, let it go on. But for that we shouldn't delay our this part. हो एक भाग जालो. We have to admit Anik that Goa is on a new platform today. आजपर्यंत केन्नाच गोंया वॉज नेवर ऑन अ नॅशनल मॅप ऑर इंटरनॅशनल मॅप म्हणटा असो. प्रायम मिनिस्टर कमिंग इयर BJPचे सगळे कन्व्हेन्शन हांगा जावप, थंयच्यान ती लिडरशीप जावप आनी मोदी कमिंग एज अ प्रायम मिनिस्टर, coming back to Goa as the first state. Goa coming as the first state for Prime Minister's visit, maiden visit, is a big thing which has never happened before. Very powerful. So signal is powerful. Decisions are not coming in maybe and 15 days you cannot म्हाका decide. गजाल सांगा सागर बाबा मारा वच्चे पयलीं, इज इट अ फॅक्ट जी हांवें गजाल आयकल्या की ताणें आपल्या भाशणा भितर सरळ सांगलें की मायनींग हें फुडले पिडये खातीर ओर उरतलो.
ह्या गजालीचेरय बी आपल्याले लक्ष आसा आणि हो आपल्यालो दृष्टिकोन म्हणून I feel there are still certain things. ताणी ते अनाउन्स केलें की iron ore should be domestically used and not for exports म्हणून. He is of that opinion. आमचो जो ओर येता लो ग्रेड तो डोमेस्टीक काय यूज जायना. इट हॅज टू गो आउट. सो वी हॅव टू, आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी ब्रीफ्ड. लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू मूव. आता प्रायोरिटीज एज फार एज द रिलेशन ऑफ आमचो CM आणि PM इज ऑलरेडी नाव सीन अराउंड. We know that there is a closeness. We know that the state has given a mandate to Manohar Parrikar. There it has been given a Modi Sarkar, up ki bar. So, any excuses and kai na. Now it has been only results. So, 15 days very short time aslo. Next 3 months will start speaking out what he has in mind. तुम्ही म्हणता की तांची जी एक देशाच्या दृष्टींतल्यान एक धोरण आसा की एक्सपोर्ट जावपाक जायना ओर तो देशा भितरच उरपाक जाय. ते गोंया खातीर लागूच जावपाक शकना कारण आमचो ओरच त्या कॅटेगरींतलो न्ही. पण ना. सो सागर तुमकां एक दिसता की हे ब्रीफिंग सारकी जाल्लें काय ब्रीफिंग सारकी जालें म्हणून अशें स्टेटमेंट आयलें काय ब्रीफिंग सारकी जालें ना म्हणून अशें स्टेटमेंट आयलें. चडशे प्रॉब्लेम आतां कशें सगळ्यांचें थंय म्हणणें आशिल्लें म्हणजे आय हॅड अ टॉक आफ्टर ही गोज मायन ओनरा कडेन सुद्दां म्हणजे सगळे चडशे फ्रेंड आहा थोडे फ्रेंड दे आर लिटल अपसेट. ते म्हणटा ओरिसान चालू जाली मायन गोंया कित्याक चालू जायना. सी ओरिसा इज अ बीग स्टेट इज अ डिफरंट स्टेट कळ्ळें न्ही. आमचें कशें आहा आमचें वी हॅव बीन टू द कोर्ट आणि कोर्टान कितें जर आमी एक मिस्टेक केली बेगीन सुरू करूंक जाय म्हणून एक जर मिस्टेक केली परत ताजेर बंद जावपाक शकता. सो लिटल बीट थोडो उशीर जालो तरी म्हाका जर ते टायमार सुरू जाली ओवर ए पिरियड ऑफ टायम वील बी. तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की तांचो जो व्ह्यू आसा एक तो म्हळ्यार तो इंटरजनरेशनल इक्विटीचो जे गजाल ते उलयतात की तुगेले मुखाल्ली पिळगे खातीर आसपा जाय आनी दुसरी गजाल ते म्हणटात की एक्सपोर्ट करपाक जायना. ह्यो दोनूय गजाली गोंयची जर उदाहरण घेतलें जाल्यार तितल्यो सारक्यो चपकल फीट बसना तशें दिसता. फीट बसना अशें न्ही. इट इज सी ती मायनींग एक चालू जातलीच. ओन्ली थिंग वेन इट इज कितको टायम वतलो मदीं. एनीवे आतां पावसाच्या सिजनान मायनींग नासताच. सो वी हॅव अराउंड 3-4 months फॉर एवरीथिंग ऑल दीस मायनींग पॉलिसी टू पुट इन प्लेस देन सो दॅट नो लूप होल रिमेन्स. सगळे म्हणटा की कॉर्पोरेशन करप. कॉर्पोरेशन इज नॉट द आन्सर फॉर दीस. कॉर्पोरेशन विल बी लायक ए पॅरलल गव्हर्मेंट यू विल फॉर्मिंग. Because parallel the corporationची power असतली which is in thousands of crores of rupees which is equivalent to the government's full budget. So I don't think corporation is a feasible idea for this. Mining thing starts. Lot of doles also can stop. नाही आणि आज जे डोल सुरू आसा मायनिंग ना म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक मनीस एक मायन सुरू जाली सर्वसाधारण मनीस वर्साक एक 3-4 लाख तरी काडटा आसतलो आउट ऑफ हिज सॅलरी ऑर वॉट एवर. 5 लाख धर एवरेज ऑफ 25-30,000 सॅलरी. आज ताका कितें मेळटा काय मेळना. ताजे ओवरऑल जेन्ना इनकम्स वाडटात इकॉनॉमी ऑटोमॅटिकली स्टार्ट्स बुस्टिंग. आज वी आर ऑन अ रिवर्स ट्रेंड. टुरिझम बंद इंडस्ट्री बंद सगळे बंद. सरकारा कडल्यान डोल्स कशे मागता मुगे कळना. तुम्ही आमदार ना, तो तेच म्हणटा. सरकारान कित्याक दिवप डोल्स मायनोरान कित्याक दिवप न्ही. विकृत अर्थव्यवस्था आमी पळय निर्माण केल्या ताका आमदार आनी ताका विधानसभा जल दिता असो आरोप आसा. विकृत अर्थव्यवस्था कितें आशिल्ली. विकृत अर्थव्यवस्था आमी मायनींग डेव्हलपमेंट म्हणटात. अकॉर्डिंग टू 1957 कायदो जातूंतल्यान हे सगळें आमी मायनींग काडटात. तो कायदो आशिल्लो मायनींग मिनरल डेव्हलपमेंट. वॉट इज मिनरल डेव्हलपमेंट. माती काडली विकली आमची जर मीन आमचे जर खनीज जर लो क्वॉलिटी आसा थोडे वर्स दवरात कारण आनी एक टॅक्नोलॉजी येतली कांय वर्सांनी जे हे मिनरल आमच्यान वापरपाक मेळटा. आतांच काडून विकले आनी इतले तर आसा की शाह कमिशनान म्हणलां की फुडल्या 10 वर्सांत म्हाका एक गजाल सांगात राजूबाब. तुमकां दिसता की मोदीचो जो व्ह्यू आसा की एक्सपोर्ट करपाक गरज ना डोमेस्टीक वापरा खातीर हें करप आनी तें फुडल्या हाजे खातीर उरपाक जाय आनी गोंय सरकाराचो जो व्ह्यू आसा ह्या व्ह्यूआ भितर जी तफावत तयार जाल्या थंय कितें ब्रिफिंगा भितर प्रॉब्लेम जालो काय ब्रिफिंग सारकी गेल्लें पण मोदीक तें पटलें ना. मोदीन आपल्या इलेक्शन कॅम्पेनीन तो जेन्ना ओरिसाक गेल्लो थंय कांय गजाली क्लियर केल्यात. थंय ताणें म्हणलें अशें की एक ओरिसान मेजर प्रॉब्लेम आदिवासीचें उच्चाटन. आदिवासींक काबार करून उडयलें ताका लागून आदिवासी एकठांय आयले. तुमी जाणा न्ही आतां सगळे हे जे पळय मेन जे पळय मायनोर आशिल्ले थंय गेल्ल्यान ते तांचे सबंद जी कुळागरां व्यक्ती घेवपाक ताणें जाल्यार आमकां नाका. ताणें तांचे फुडले 10 वर्सांचे पयशे दिवपाचे इंट्रस्ट दाखयल्लो मायनोरान. ताणें म्हणलें तरी आमकां नाका. तुमी कितें म्हणटा ही जी ब्रिफिंगा तफावत जाल्या न्ही म्हजे कोतान स्वता मोदीक एक क्लियर दृश्टिकोन आहा तागेलो. तो म्हणटा की कॅप्टीव यूज मिनरल हॅज टू बी कॅप्टीव कारण तो जो पळय सुदृढ भारत स्ट्रॉंग भारत म्हणटा तो कितें भारत आमचे मिनरल काडून फॉरेनाक विक आनी ते कोणाक विक चायनाक विक. रोहन बाब ही गजाल दिसता तुमकां की ताजो जो एक स्वताची बिलीफ आसा ती बिलीफ आनी गोंयची जी वस्तुस्थिती आसा जशें तुमी म्हळें की आमचो ओर एक्सपोर्टूच करचो पडटलो तो ताजो हांगा वापरच जावपाक शकना. ही जी तफावत आसा दोनी भितर ताका लागून आमकां त्रास जावपाक शकता. ना इट्स ओनली नॉट ऑन मायनींग. तूं आतां सगळे ऑल इंडिया दृश्टींतल्यान पळयलो एवरी गव्हर्मेंट कॅरीज अ बॅगेज.